ओके आहे सरकार एक वर्ष कंप्लीट होतं सर. ज्या सरकारां फाटले 1 वर्ष झाले कामगिरी केल्ली आसा आणि ज्या तरेन गोंयचे मुख्यमंत्री आज सर्वसामान्य लोकां खातीर खास काम करतात त्या बद्दल 1 वर्साचे कार्यकर्ते गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे बोला हांव अभिनंदन करता. काही गोष्टी सरकार चलत असताना थोड्याशो काही गोष्टी अडथळे येतलेच, पण त्या प्रत्येक अडथळ्याचेर मात करून जे सरकार मुख्य तो खरो राज्यकर्तो किंवा सरकार चलोवणारो त्या दृष्टिकोनातल्यान आमचो मुख्यमंत्री आणि बाकीचे सगळे कॅबिनेट मंत्री जे आसात ते काम करतात. तुमकां सगळ्यांक ऑन फिल्डाचेर तुमकां सगळ्यांक दिसता आणि त्याचबरोबर टिका ही जावपाकूच जाय. जोपर्यंत टिका जायना तोपर्यंत काही गोष्टी आमी मुखार वचपाकूच शकता. पण टिका ही कन्स्ट्रक्टीव जावपाक, इट शूड नॉट बी अ डिस्ट्रक्टीव. इतलेंच म्हाका ह्या वेळाचेर सर मेजर हायलायट कितें करतले तुम्ही मंत्रिमंडळान एका वर्साचे कंप्लिशन आनी मेजर हायलायट कितें आसतले सरकार? मेजर म्हणल्यार बरेचशे प्रोजेक्ट काल गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सुद्दां गोंयच्या असेंब्लीन काही गोष्टी उलयल्यो आसा तशें हायलायट जर करपाक खातीर जाल्यार तशें बरोबर काही गोष्टी आसा. म्हणून आज म्हजो जर एक मुख्य जो उद्देश जर आसा म्हाका जर तुमी जर वचपाक जाय जाल्यार म्हागेलो मुखावयल्यो नॅशनल गेम्स यशस्वी करून दाखोवपाचो म्हागेलो हो संकल्प